खुशालकायेचो दीस तुमच्या जिवितांत. आवय तुजी तुका पाद्री करूंक सदांच तिची ती मनांत. ल्हान आसतना तिणें जेजूचो मोगरी गोयलो तुज्या काळजांत. सेमिनारीन तूं पाद्री जावंक वेतोच पागली तिची भूक आनी तान. आपल्या कोणे करून आवय बापायन तुका सगलें दिलें. दोगपुता मोदें तुका पाद्री करूंक ताणी चिंतलें. रात दीस तुज्या पासत तिमियेर रावन ताणी मागणें केलें. शेकी पूत पाद्री जालो आवय बापायचें सोपन पुरें जालें. भुरगेपण तुजें तूं हांसोन खेळोन मजेन सादतालोय. भुरगेपणार बस ड्रायव्हर जावंक सदांच तूं आशेतालोय. बसीचो पात्रांव जातलो म्हूण सपनां तूं सपनेतालोय. पूण तुवें केन्नाच चिंतूंक नासलें तूं पाद्री जातलोय. फॅमिली फ्रेंड फादर डॅनियल आफोन्सो तुमकां भेट दितालो. पाद्री जावपाची इच्छा तो तुज्या काळजांत किल्लायतालो. जोविटो पाद्री जाताय मुरे अशें तुका विचारतालो. फादरी खोशी करूंक तूं ताका बेश्टोच वय म्हणटालो. फादरे मी कारदोजाचे उपकार केन्नाच विसर नाका. पिलार संस्थेन पाद्री जावपाची वाट ताणेंच दाखयली तुका. आयज तूं पाद्री जालाय तें पळोवन देंवली खोशेची दुकान. दिनवासनेचे कातार करूंक खुशालकाय भोगता म्हाका. आयज तुका परबी दिवंक एकटोल्या सोयरी इश्टां लोक गांवचो. सदांच तुवें काळजांत थान मोग केलोय जेजू क्रिस्ताचो. मिसां पुरे करूंक दवरलाय रस्तो तुवें पिलार संस्थेचो. तूं एक बरो पाद्री जावंक वचावंडो आमचो सगल्यांचो. क्रिस्ती धोरोम वाडोय आनी चोडोय वचावंडो सगल्यांचो.
तशेंच हांगा दुसरे फादर आसा सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. तशेंच आमचे ब्रादर हांगासर आसात. तशेंच आमच्या गांवचो लोक जायतो मोग तुमी म्हजे सगळें दाखयलेलो आसा. हांवें कोणागेर म्हणजे कोणाकूच सांगूंक नासलें म्हाका हो हेल्प जाय वो तो हेल्प जाय. हांवें सांगो नासतनाच तुमी हें सगळें केलेलें आसा. हांगासर हांवें कांयच करूंक ना. सगळें कितें हांगासर दिसता पळय तें इगोर्जेन जावं हांगासर सगळें आमच्या गांवच्या लोकांनी केलेलें आसा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. देव बरें करूं. थँक्यू फादर जोविडो.